पावसाचो सीझन चालू आसतनाय मंगळारा दिवचलच्या चडशा वाठारांत धुक्याचो अणभव आयलो। सकाळच्या 7:30 वरां मेरेन धुक्याचो प्रादुर्भाव जाणवलो। धुक्याक लागून फुडलो रस्तो स्पश्ट दिसनाशिल्लो। ताका लागून वाहन चलयतना लायटी पेटोवपाची पाळी वाहन चालकांचेर आयिल्ली। भर पावसाळ्यांत धुके पडिल्ल्यान लोक अजाप उक्तायतात। हवामान बदलावाक लागून धुके पडटा। सेगीत धुके पडले जाल्यार ताचो भात पिकाचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा अशें शेतकी खात्यान स्पश्ट केलां। म्हणजे आमची जी वातावरणाची थंडाय आसा ती वाडटा आनी जेन्ना कंटिन्यूअस वत पडटा दमट आसता सो दीस कंडिशन इज व्हेरी फेवरेबल जी आमची रोगराई जी आसा किंवा आमचे जे कीटक जे असतात त्यांची ब्रिडींग जावपा खातीर एक व्हेरी फेवरेबल कंडिशन। सो अशा सिच्युएशनान शेतकारान फार्मर शेतान वचून कंटिन्यूअस मॉनिटरींग करचें गरजेचें आसता। सो थंयसर खंयच्या किडीचो प्रादुर्भाव दिसून आयलो जाल्यार तेजे वेळेस कंट्रोल मेजर्स घेवन कीटकनाशक किंवा ऑर्गेनिक मेजर्स बायो कंट्रोल एजन्सी यूज करून तेजेर कंट्रोल वेळेन करपाचो आसता। सो त्या खातीर जर अशें कंडिशनान तुमकां एवरी डे किंवा एवरी अल्टरनेट डे वचून तुमी शेतान तेजी निगराणी करपाक जाय। सो आनी सपोज जर इकॉनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल मेरेन जर तुमकां थंयसर कितें प्रादुर्भाव दिसून आयलो जाल्यार तेजेर तुमी कंट्रोल मेजर्स घेवपाचे आसता।